काल फंक्शनाक एक इश्यू जालो आनी तुमकां फर्स्ट टायम अशें एग्रेसिवली अशें तापतना अशें पळयलें. कितें जालो असो इश्यू? नमस्कार. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे विकसित भारत हे संकल्प अभियान जे आसा पंचायत लेवलार तें काल अंडर द लिडरशीप ऑफ आमचो हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे अंडर आमच्या बांदोडा ग्रामपंचायतीत सही पंचायतीचे आशिल्ले. आनी ज्या तरेन जी न्यूज आयल्या आजच्या पेपरांनी चॅनलांनी तें सगळें रॉंग आसा. हांव कोणाकूच अपशब्द वापरुना आनी कोणा कडेनूच कांयच उलोवना. फक्त हांवें म्हजें बोट वयर काडलां तें तांणी आज पिक्चराचेर कितेंय करूं येता अशें म्हाका दिसलें तें पळोवन. आनी हांवें तांकां इतलेंच विचारलां की तुमी हांगा कित्याक आयले काय म्हणून. हेच्या शिवाय हांवें तांकां अपशब्दूय उलोवना आनी हांव उठून सरळ म्हज्या गाडयेक वचून बसलां. आनी म्हज्या म्हऱ्या PI आसा आनी मामलेदार पोंडा आसा. तांचे कडेन चड उलोव सुद्दां ना. जाल्यार तें रिकॉर्डिंग तांणी दाखोवचें म्हाका हांव कितें उलयलें जाल्यार. हांवें कांयच उलोवना. तेच थंय बोवाळ घालताले आनी हें प्री प्लॅन आशिल्लें अशें म्हाका आतां दिसपाक लागलां. नंबर 1 सकाळीं फुडें 6:45 जेन्ना म्हाका विश्वजिताचो फोन आयलो तेन्ना ताका मॅसेज केल्ली की RG मनीस थंय बोवाळ घालतले म्हणून. विश्वजितान म्हाका हिंट दिल्ली आनी त्या नंतर हांवें पुलीस स्टेशनाक खुद्द इन्स्पेक्टराक फोन केल्लो आनी ताका सांगलें की फर्मागुडये वयल्यान विश्वजिताक घेवन आमच्या फंक्शनाक यो म्हणून. त्या प्रमाणे तो अरेंजमेंट PIन केल्लो. आनी हें केल्या नंतर जेन्ना विश्वजीत वयर फर्मागुडये पावपाक विश्वजिताक कोणी तरी फोन केले आनी विश्वजितान म्हाका स्पश्टपणे सांगलें की आपूण आनी थंय येना आनी आपूण परतता कारण RG थंय बोवाळ घालताले. हें विश्वजिताक जेन्ना कळ्ळें तेन्ना हांवें इंटरफियर केलें. विश्वजिताक सांगलें तूं हांगा बोवाळ कांयच जावचो ना, तूं हांगा यो, आय वील टेक केअर म्हणून. आनी हांवें पुलिसेक सुद्दां सांगलां आनी वयल्यान मामलेदाराकूय सांगलां म्हणून सांगलें. आनी विश्वजीत जो परत गेल्लो वचपाक इतल्यान म्हाका बोबेचो फोन आयलो जो म्हजो OSD आसा की विश्वजीत परत वचपाक वता म्हणून. ताचेर हांवें विश्वजिताक रिक्वेस्ट केलो की तूं हें येदें व्हडलें विकसीत अभियान 1000 लोक आमचे जमिल्ले आसात, तूं हें अभियाना हांगा येवपाक जाय आनी तुवें तें एटेंड करपाक जाय. आनी विश्वजितान तें म्हजें आयकलें आनी विश्वजीत थंय आयलो. त्या नंतर जेन्ना मामलेदार म्हजे बरोबर च्या पितालो तेन्ना मामलेदाराक हांवें स्पश्ट सांगलां लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन क्रिएट जाल्यार यू हॅव टू टेक एक्शन म्हणून. हें हांवें मामलेदाराक सांगलां आनी मामलेदारान सुद्दां म्हाका सांगलां येस आय वील टेक एक्शन म्हणून. हे जे 11 लोक आशिल्ले तेंची नांवां सुद्दां म्हजे कडेन आसा. ती नांवां जाय जाल्यार हांव दाखयतां कारण हे आज पसून कांय न केल्ले लोक फक्त बोवाळ घालता. आनी ह्यांच्या विशीं ह्याच्या पयलीं ज्यो गोश्टी गोंयांत घडल्या त्या विशीं स्पश्टपणे पत्रांत हांवें मुख्यमंत्र्याक नोंद दिल्या की हे लोक 11-12 लोक जे भोंवता आनी जे प्रोजेक्ट आमचे पूर्णपणे बंद करपाक सोदता. आमचो सिवरेज आसूं, बोरयेचो प्रोजेक्ट आसूं किंवा आमचो भोमा त्यांनी बोवाळ घातले आनी त्या नंतर आमी जो खांडेपारा बोवाळ घालताले हे सगळे जे लोक आसा हे कॉमन आसा ताजे योग्य तरेन एक्शन तुवें घेवची हें हांवें मुख्यमंत्र्याक स्वता हांवें नोट घालून कळयल्लें आसा. हें जवळ जवळ 2 म्हयन्याची. आनी म्हाका दिसता हें खंय तरी बंद करपाक जाय, बंद जावपाक जाय. विकसीत भारत सभा जेन्ना आमची चालू जाली तेन्ना हांवें सगळे लोकांक सांगिल्लें की 6 पंचायतीचे 6 सरपंच हांगा आपली जे प्रॉब्लेम आसा ते मांडटले. त्यानंतर 2 जिल्हा मांडटले आनी 4 जाण शेतकरी आनी बाकीचे 4 जाण मांडटले म्हणून. आनी लोकांक सांगलें आनी कोणाकूय जर हांगा उलोवपाचें आसा जाल्यार BDO कडेन येवन नांवां दिवची हें हांवें म्हज्या भाशणांत डिक्लेर केल्लें. आनी तांकां सांगिल्लें की तुमकां जर कोणा कडेन लोकांक जर उलोवपाचें आसा जाल्यार BDO कडेन. BDO आमचे फ्रंट लायनीन पयल्या लायनीन बशिल्ले. BDO सकयल बसल्या आसतना सुद्दां कोणीच थंय येवन तांचे कडेन दिवना, नांव दिवना. थंय येवन फक्त ह्या लोकांक
लोकांक बोवाळ घालपाचो आशिल्लो ते टोटल 11 लोक आशिल्ले हे तांकां बोवाळ घालपा खातीर आयिल्ले खंयचोच पक्ष जेन्ना मगो पक्ष आनी भारतीय जनता पक्षाचें फंक्शन आसा त्या फंक्शनाक येवन खंयचोच दुसरो पक्ष सहजा बोवाळ घालना इवन आपाचे लोक आशिल्ले भितर एक गोवा प्रदेश आप हेचो मेन कार्यकर्तो भितर आशिल्लो तो ओग्गी बसून आशिल्लो पूण हेच लोक जे आरजी म्हणून आयिल्ले हांव तांकां आरजी म्हणना हे लोक म्हणजे समाजाक कलंक ज्या समाजांत हे काम करता त्या समाजाक कलंक अशें म्हाका दिसता कारण कांयच उलयनासतना ते कित्याक कितें पसरयता एक म्हणजे तांकां जर कितें करपाक जाय आनी बरें आमच्या पुलीस इन्स्पेक्टरान तांकां सांगिल्लें फोंडेच्या की तुमी जर कितें हाडलां अंडर विकसीत भारता खातीर आनी तुमचो जर कितें प्रॉब्लेम आसा जाल्यार ते सगळे पेपर आपल्या कडेन दी आपूण व्हरून विश्वजिता कडेन दिता आनी मागीर तुमकां आपोवपाक लायता म्हणून तेंय तांणी करूं ना आमचे सगळे कार्यकर्ते थंय आशिल्ले आनी इतलें करून तांकां फक्त थंय बोवाळ करपाक जाय आशिल्लो तो आमी करपाक दिवना मुद्दो मांडपाचो नासलो तांकां मुद्दो मांडपाचो नाशिल्लो तांकां फक्त थंय बोवाळ करून म्हजें नांव पिड्ड्यार करपाचें आशिल्लें पूण तें जालें ना काही न्यूजपेपर आसा तांणी रॉंग तुमी गळ्याक धरले तुमी गळ्याक धरतले अशें म्हणटाले वापरुना हो शब्द हे असले शब्द फक्त तांच्याच तोंडांतल्यान येता आज पसून हांवें कोणाकूच अपशब्द म्हणटा तो दिवना शिवी गाळ हे शब्द म्हणजे तोंडान आसता आनी असले गळ्या धरप आनी कितें धरप असले शब्दूय हांवें वापरुना हे शब्द खंयच्यान तांणी हाडले आनी कोणाक किंवा तांकां हांवें तांणी तरी म्हाका कितलेशा फावटी कित्याक कितें शब्द म्हटले होच विश्वेशान कित्याक कितें म्हणिल्ले व्हिडियो म्हजे कडेन आसा म्हणिल्ले लोकांक तेन्ना हे लोकूय जागे जालो ना केन्नाच ह्या म्हज्या प्रॉपर्टीन वचून एक थंय म्हाका गाडी घालनासले लोक आसा तेय तेन्ना हांकां कांयच दिसलें ना अशे लोक जे आसा ते भयानक समाजाचे नुकसान करपी लोक हे बारीक समाजाचें नुकसान करपी लोक हे हांकां पासून सगळ्यांनी सावध रावपाक जाय अशें म्हाका दिसता आनी हाचो योग्य निर्णय लोकांनी घेवपाची आवश्यकता आसा अशें म्हाका दिसता कारण काल जे हे लोक आयिल्ले तांकां कांयच मांडपा नाशिल्लें जशें ते सगळे कडेन बोवाळ घालता तशेंच बोवाळ घालपा थंय आयिल्ले तांकां हरशीं हें सगळें विधानसभेंत मांडपा जाता तो आमदार एक आसा विधानसभेंत तांच्यांनी हें मांडूं येता ते सगळें सोडून ते रस्त्यार हें काम असलें करता हें पळोवन तांच्या पांय सकयल्ली माती घसरल्या अशें म्हाका दिसता ह्या पक्षाच्या पांय सकयल्ली माती हांगा घसरल्या अशें दिसता आनी येणाऱ्या इलेक्शनाक ह्या MP इलेक्शनात तांकां कितलीं मतां मडकय मतदारसंघात पडटलीं हें आमकां कळून चुकतालें पण तुमकां आमी कसलो विशय जावं तुमी केन्ना गरम जातना पळोवना पण काल तुमी मातशे गरम हांव गरम जावंकूच ना हांवें तांकां इतलेंच विचारलां की तुमी हांगा कितें आयल्या काय म्हणून हो इतलोच शब्द हांवें मातसो जोरकट दवरून केला तुमी हांगा कितें आयल्या हो इतलोच शब्द म्हजो जोरकस आशिल्लो हेच्या शिवाय तुमकां हिस्ट्री खबर आसली ते सगळे प्लॅन करून येयले ऑफकोर्स म्हाका सकाळीं 7:00 म्हाका म्हज्या कार्यकर्त्यांनी सांगिल्लें आज थंय येवन बोवाळ घालता म्हणून आनी विश्वजिता ही मेसेज धाडिल्ली तांणी की विश्वजीत 8:00च लागिल्लो की हे कितें तरी जातलें म्हणून विश्वजिता धीर हांवें दिला तूं यो आमी पळोवया म्हणून कितें आतां हेची नोंद सरकाराच्या माध्यमांतल्यान हांव मुख्यमंत्र्याक पळयतलो आनी मुख्यमंत्र्याक सांगतलो योग्य एक्शन जर ह्या वेळार घेतली ना जाल्यार हें मुखार वाडत रावतलें